म्हणल्यार मडकय आमगेली विलेज पंचायत मडकय. पळय मडकय आमचे 7 वाडे, महालवाडा, पारांपय, वडाळवाडा, आडणवाडा, आकसणवाडा, दुतोळेवाडा आनीक ओसोवाडा, ओशार हे आमचे 7 वाडे. तितून मदीं मागीर इंटरनल म्हणून नांव आसता न्ही. हांगा मालवाडाक लाडीवाडा आसा, पारांबय थंय करंजा म्हणून आसा. अशी प्रत्येक वाड्याचेर ती नांव आसता. हांगा मेन धंदो मडकय म्हणजे शेती, वांयगण शेती, सर्त शेती. तशेंच आतां मडकय पळय आहा तें खाजन शेती आसा. आतां थोडीशी लोक ती शेती रोयतात आनी थोडीशी आतां कितें जालां आतां मानाय सारकी मेळना. आतां कितें जालां मडकय आमगे इंडस्ट्री येयल्ली आसा आनी हे इंडस्ट्री येयल्ले सदर खाल लोकांनी शेती रोवपाची सोडल्या. थोडे लोक रोयतात आनी लोक आतां प्रत्येक जाण गव्हर्मेंटाची नोकरी पळयता, कोण प्रायवेट नोकरी पळयता. कारण सगळे भुरगीं शिकलेले आसा, ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा. मुख्य हांगा दैवत म्हणजे श्री नवदुर्गा देवी, मुख्य दैवत मडकयचें. मडकय नवदुर्गेची जात्रा आहा पळय, ते जात्रेक सगळे अख्खे म्हणजे गोंयचे लोक जावं कर्नाटक लोक, महाराष्ट्राचे सगळे लोक तिजे हेका येता आनी तिजो एक नवस हें करतात नमीचो. ते रथान बसोन पळय तिका पळय नाचयता तें महत्वाचें. तें पळोवपाक खूब लोक येतात, सगळे गांवचे म्हणजे गोंयचेय बीन आनी गोंय भायलेय बी लोक येतात. हे रामपुरुष देवूळ आणि हे सरस्वतीचे. आनी आणि हांगा वार्षिक गणपती बीन हांगा पुजन जाता न्ही, 5 दिसाचो. आनी 5 दीस आमगेले हांगा हें आसता महाप्रसाद. आनी महाप्रसादा आमगेले कुळागराचे आनी आमचे गांवचे लोक सुद्दां येतात आनी हो महाप्रसादाचो हें घेतात, कितें लाभ घेतात. आतां आमी येयल्या तें गणपती देवूळ. हें गणपती देवूळ न्ही नवें बांदलां आनी पयलीं थंय आशिल्लें ल्हान देवूळ. आतां हें व्हडलें बांदलां. हेजें वर्धापन दिना टायमार सुद्दां हांव आशिल्लो हांगा. आनी ही इंडस्ट्रियल इस्टेट मडकय. हो तेजो एक पार्ट, बट हांगा अश्यो खुबश्यो फॅक्टरी आसात.
देवीच्या देवळाच्या मुखार हें तळें. हांगा देवीचो सांगोड जाता. जात्रेक प्लस ह्या तळ्यांक न्ही कमळां जातात. तांबडी कमळां न्ही, तांबडी न्ही दोनी तरी धवी धवी साळकां. सारको थंय देवीचें देवूळ आनी हो तळें हांगा मुखार. आतां वयता आमी टोकार. वडाळ वाडो. सद्या आमी येयल्या ते तोकार म्हणटात, करंजाळी, मडकय. आनी हो फेरी पॉयंट. हांगा कुट्टाळच्यान फेरी येता. कुट्टाळ टू मडकय ऑर कोर्तालीम टू मडकय फेरी म्हणटा ती हांगा येता. ते आतां फेरयेक रावल्या सगळे. आनी ही पळय फेरी येयली. हांगा चडशे लोक हें दिसता न्ही म्हळ्यार नुस्तें बीन तसलें, कित्याक पागीर आसा. फिशरमॅन. ते पनीर म्हणटा पनेळ. पनीर म्हणजे आतां तांकां ते मशिनरी बसयल्या. पयलीं ते हेजे तांटाले कित्याक पयलीं तांकां ते वले आशिल्ले लाकडाचे आशिल्ले आसताले कोण्या बडी तेन्ना ते तांटाले. म्हणटा आतां तेंगेले कितें जालां, आतां मशिनरी बसयल्या आनी तेंगेलें काम आतां फास्ट जाता. रोखडेच कुट्टाळे पावता आनी खंय पावता मशिनरी. आनी ते नुस्तें कितेंशें मेळटा हांगा चडशें? साय नुस्तें सगळें न्ही? ना हें खारें? खारें नुस्तें शेवटें बरें नुस्तें मेळटा. कळ्ळें. सुंगटां बी तसलें? शेवटे काळे म्हणटा पळय शंकरा बी तशें मेळटा. आनी हांगा लोक आतां ते तिसऱ्यो काडटा. तिसऱ्यो? तिसरी म्हणत ते पळय येता बाजाराक. तिसरे खुबे ते हांगा खूब. तिसरी खुबे? हय तिसरी खुबे खूब मेळटा हांगा. ते काडटा आनी एक सामकें ते शिवाय ती कालवं म्हणटा ती धडे कशी ती तळपाची ती बी काडटा लोक. बरें तेंगे लोकांचे ते धंदो बरो चलता. पूण तांकां खूब कसरत करची पडटा. हें करता जाल्यार तांकां त्या सुकी भरची लागता. आतां फाल्यां कांय आतां कितें जालें, आतां पावसाचेर तांकां पावसाचेर सुद्दां वयचें पडटा न्ही धंद्या लागून. कळ्ळें. आनी ते लोक वयता आनी ते बरें आहा. आनी ही तेंची जाळी ही पळय ती मागीर ह्या बोटी घालून ते मदीं सोडटात आनी थंयच्यान मागीर येता आसतना नुस्तें घेवन येतात. अशी करून आसता ती. पागीर म्हणटात न्ही हांकां? जाळ म्हणटा. जाळो.